रिजर्वेशन्स आणि डिलिमिटेशन्स फॉर जिल्हा पंचायत इलेक्शन्स. म्हाका याद जाता 2017 जेन्ना म्युनिसिपालिटीची इलेक्शनां जाल्ली ताचे फाटल्यान असेंब्लीक डिस्कशन जालें की म्युनिसिपालिटीच्या डिलिमिटेशनाच्या वेळार अशें लक्षांत आयलें की एका कॉम्प्लेक्सांतल्यो 5 बिल्डिंगी आसा जाल्यार 2 बिल्डिंगी एका वार्डांत, 3 बिल्डिंगी दुसऱ्या वार्डांत, एका बिल्डिंगेंतले 2 फ्लॅट एका वार्डांत, 4 फ्लॅट दुसऱ्या वार्डांत आनी ताज्या जागी मुखार एका फ्लॅटांतले आवय बापूय एका वार्डांत, चलो आनी सून दुसऱ्या वार्डांत. हें जेन्ना आमी सामकें विथ डॉक्युमेंट्स नजरेक हाडून दिलें तेन्ना तेन्नाच्या मुख्यमंत्र्यान आमकां एश्युरन्स दिलें की खूब एलिगेशन जातात, आपल्याकय दिसता की अशी एलिगेशन्स गव्हर्मेंटाचेर जावची न्ही आनी म्हणून आपणें आजच फायल क्लियर केल्या फॉर हँडिंग ओवर ऑल जिल्हा पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन्स इन्क्लुडिंग डिलिमिटेशन्स एंड रिजर्वेशन टू स्टेट इलेक्शन कमिशन. म्हजे कडेन तो वेर्बेट्रमूय आसा, तेच हांवें रेफर करून पयर हांवें असेंब्ली भितर हो प्रश्न रेज केलो आनी हांवें सांगिल्लें की तुमी तें स्टेट इलेक्शन कमिशनाक दिया. नॉर्मली कितें करतात, आज पर्यंत डिलिमिटेशन रिजर्वेशन कांयच डिक्लेअर करूं ना आनी आतां निमाण्या वेळार पयर हांवें पंचायत मिनिस्टरा कडेन उलयल्लो, असेंब्लीक आमचें फंक्शन आशिल्लें, तो म्हणटालो की आपणें ऑलरेडी फायल धाडल्या स्टेट इलेक्शन कमिशनाक वचपा खातीर किंवा मार्क करपा खातीर धाडल्या, पूण स्टेट इलेक्शन कमिशनाक अजून तांची फायल काल पर्यंत पावूना. हांव परत एकदां सरकाराक आव्हान करता, नाजाल्यार जातलें कितें, मोठ्या प्रमाणाचें लिटिगेशन जातलीं, कोर्टांत पिटिशनां फायल जातलीं. एक पर्याय म्हणजे स्टेट इलेक्शन कमिशनाक सगळें धाडप, पंचायत इलेक्शन जाय जाल्यार तारीख मुखार आनी पोस्टपोन करपा जाता, कांय हरकत ना. पूण जें कितें करता तें विथ ट्रान्सपरंट प्रोसिजर स्टेट इलेक्शन कमिशनान करचें अशी आमची मागणी आसा. स्टेट इलेक्शन कमिशनाची ड्युटी तें करपाची आनी तांणी सांगलां की स्टेट इलेक्शन कमिशनान रायट फ्रॉम डे ऑफ नोटिफायींग इलेक्शन, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन हें सगळें काम तांचें इन्क्लुडींग डिलिमिटेशन हें तांणी तें करपाक तयार आसा. पूण हांव परत एकदां सरकाराक आवाहन करता की परत तें कन्फ्यूज जावचे पेक्षा, परत मागीर तें कोर्टांनी लिटिगेशनां जावचे पेक्षा सरकारान ह्या स्टेजीचेर समज स्टेट इलेक्शन कमिशनाक मार्क केलें जाल्यार स्टेट इलेक्शन कमिशन कॅन डू इट इन अ ट्रान्सपरंट मॅनर. सगळे जिल्हा पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी. What has happened, I will tell regarding this reservation. There are questions. This is the 5th Jilla Panchayat election. There are questions which was for the last 4 years not reserved for anybody. For example, Valley is 2 times one time OBC, one time ST reservation is there. Some questions still not done. So we want the reservation to be given first now to tell us which are the questions which are reserved. Others same. Because as per my knowledge, the questions which I am talking, I am not mentioning the name, is the 5th time is going for a general election. Can you give some example? There are a lot of questions. For example, your Nuve is not done. Only once it was lady, then it is all general. Go to Benawali. Benawali is also same. It affects your finalizing Yeah, candidate. candidates. ना आतां कशें जालें, हांव म्युनिसिपालिटीचें एग्जाम्पल दिता पळय. म्युनिसिपालिटीचें आमचो शिरोड्याचो वार्ड डोरिसाचो आशिल्लो आनी तो पयलीं पसून हें आसा तें. सडनली त्या खेपेक तो लेडीज केलो तो सोड, पूण तो ओबीसी केलो. फॉर्च्युनेटली तांकां खबर ना की डॉरीस ओबीसी पडटा म्हणून. आतां डॉरीस ओबीसी आशिल्लें म्हणून बरें जालें, नाल्यार डॉरीस वॉज नॉकडावन. दामोडो वार्ड ओबीसी लेडीज केलो पळय, 21 आशिल्लो तेन्ना तो लेडीज केलो. म्हणजे अशें तें कितें जाता, वन्स यू नो देन यू कॅन क्रिएट मिस्चिफ. म्हणून आमी म्हणटा की क्रायटेरिया स्टेट इलेक्शना कमिशना कडेन गेले न्ही जाल्यार तें कितेंय सारकें करपा जाता. म्हणून ते क्रायटेरिया आसा. क्रायटेरिया कितें म्हणटा म्युनिसिपालिटीक, पयलो वार्ड समज हें जालो, आफ्टर 2 वार्ड्स नेक्स्ट वार्ड बिकम्स लेडीज, अशें तांचे क्रायटेरिया आसा. पूण जाता कशें, लास्ट मिनीट डिक्लेअर केल्ल्यान तें इट बिकम्स ए प्रॉब्लेम. म्हणून आमी म्हणटा की स्टेट इलेक्शना कमिशनान दिलें 1 म्हयनो पयलीं तांच्यांनी डिक्लेअर करपा जाता. सो हुएवर वॉन्ट्स टू ऑब्जेक्ट ही कॅन ऑब्जेक्ट.